करू नका तू ते काढ हांगा कॉन्ट्रॅक्टर पळय तो ते हांगा खूप भाषेच सकाळी जीटीडीसीच्या काउंटरार बरोच बोवाळ जालो. जीटीडीसीचे अधिकारी आयले. जीपीवाल्यांनी काउंटर बंद करूंक लायलो. दिसभराच्या बोवाळा उपरांत रान खात्यान जीपवाल्यांक ऑफलायन पद्दतीन सीझन सुरू करपाची मान्यताय दिली. 50% विक्री जाल्या. वेबसायट आमची स्वाधीन जाले उपरांत खरें जैत म्हूण जीपवाले उलयले. दूधसागराक गाराणें घालून सीझन सुरू. ऑफलायन चालू जाल्ले आसा. आमच्या सरकारान एक बरी न्यूज दिल्ली आसा. आमगेले लिडर हांगा आसा तेंच्यांनी आमकां ऑफलायन करून आयज टुरिजमाक सुरवात केल्ली आसा. हांव दुधसागर आजाक नमन करून आमचो जो टुरिजम आसा तो बरो भरभराटान जावचो अशें हांव देवा लागीं मागता. म्हाजे दृश्टीन आमकां टोटल सक्सेस मेळ्ळो ना. ऑफलायन हे सक्सेस न्हू. आमची वेबसायट आमकां मेळपा जायी. जो जीटीडीसीन जो एग्रीमेंट केल्लो आसा तो एग्रीमेंट कॅन्सल जावपा जायो तेन्नाच आमकां यश मेळटलें. आनी कशें काय जायना थोडीफार आमकां यश मेळ्ळें आसा आनी हे सगळ्याच्या आधाराचेर आमकां हो यश मेळ्ळें आसा. बरें डिस्कशन जावन शेवटाक आतां 3 वरांचेर जीटीडीसीचे जे ऑफिसर आहात तेंच्यांनी मध्यस्थी येवन डिस्कशन करून शेवटाक जे टुरिस्ट आशिल्ले दिसभरांतल्यान वाट पळयत तांकां काही टुरिस्टांक घेवन आतां हांगासर जी पयलीच फॉरेस्ट गेट मेळटा थंयसर परत एकदां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वांगडा डिस्कशन जावन हांगासर आतां गाडयो सोडपाचे जे डिस्कशन आहा ते जाल्ले आसा. आनी त्याच प्रमाणे ह्याच गेटीर ज्या टूर ऑपरेटर असोसिएशनचे जे मेंबर आहा तेंच्यांनी हांगासर गाराणें घातलेलें आसा की जो पर्यंत वेबसायट मेळना तो पर्यंत ऑफलायन रित्या हांगासर तांकां जीपी चलोवंक दिवच्यो म्हणून. आनीच्यान हो दूधसागर जो ट्रॅव्हलिंग स्पॉट आसा टुरिस्टां लागून हो ओपन जाल्लो आसा. कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.